Watch Guru Pitarohan ceremony of Srimad Vidyadhish Tirtha Shripad Wader Swamiji as 24th Mathadipati of Shri Samsthan Gokarna Partagal Jivottam Mutt at Partagal Mutt, Goa. Shri Ramam Hanumat Sevyam, Shri Krishnam Bhima Sevitam, Shri Vyasam Shrimadananda Tirthasam Sevitam Bhaje, Brahmantaha Guravaha Sakshat, Ishtam Daivam Shriyah Patihi, Acharyaha Shrimadacharyaha, Santume Janma Janmane. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. चार वर्षपर्यंत आम्ही शिष्यपिठेर बसून गेलो. स्वाम्याक हे दिकानं तोंड पळोवंक गेलो. आम्ही आशीर्वचन करता आशिल्ले. किंतु आज ते भाग्य ना आमकां. आज आमी गुरुसिंहासनाचेर बशिल्ले आसाचे. आज ही प्रिय गुरुवर्य स्वामी भौतिक रूपारी आमगेल वटू ना जाल्यार वैकेची ते समाधी तुलेन तांगेले प्रकाश सर्व लोकांचेर आसा. कित्याक की म्हळ्यार न्यूक्लियर म्हणटाच आमी ते एटम मनी उरता ते तुमी भुमींत वैकेची पूर्ण घाल्यार वैकेची ताजें रेडिएशन येता उरताची. तशें न्यूक्लियर म्हळ्यार आमगेल प्रिय गुरुवर्य स्वामी समाधी जाल्यार वैकेची तांगेल प्रकाश मात्र सर्व दिशेंत उरतालेची. आमी तांगेल सांगत्य आमकां खाली एक 7 वर्ष मेळ्ळे. हे एक 7 वर्षांतू तांणी अनेक रितीचें आमकां बोधन केल्लें आसाचें. अनेक रितीन आमगेली काळजी घेतिल्ली आसाची. तुमकां एक उदाहरण सांगता की प्रिय गुरुवर्य स्वामी एक 50 वर्षाचे व्यत्यास आशिल्ले तसले एक वटूल बद्दल आपल्या शिष्याल बद्दल कशी काळजी घेता म्हणून 50 वर्षाचे व्यत्यास आमकां न्ही प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याक. स्वामी 76 आमी 26. इतले वर्साचे व्यत्यास असल्यार वैकेची आपणेले चरड सारकी आमकां तांणी रक्षण केल्लें आसा. आमगेली काळजी घेतिल्ली आसा. तुमकां खरें सांगता आमी निर्माल्य पूजा करून येवचे. प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याल्यांनी आमगेलांतू थोडे समयाचे व्यत्यास जाता आशिल्ले. तांगेल बेगी जाता आशिल्ले. तदनंतर आमगेल जावन आमी फळारा वता आशिल्ले. आंबे सिजन आयले म्हूण लेका. आंबे सिजन आयल्यार पयलीं स्वामी निर्माल्य पूज जाल्या नंतर तांणी फळारा वता आशिल्ले. तदनंतर थोडे 5-10 निमिषां नंतर आमी पूज करून घेवन येता आशिल्ले. प्रिय गुरुवर्य स्वामी आंबे तासून घेवन दवरून घेवन वता आशिल्ले. कारण कसन की म्हळ्यार आमी आतां नवयुवक जावन आसाची. आमी 26 वर्साचे. खंय तरी खंय बोटाक खंय तरी घाय करून घेतल्यार शिष्यांक दूख जाता म्हळ्ळें तरी तांणी आंबे तासून घेवन दवरून घेवन वता आशिल्ले. आज तांगेले प्रिती कितें सर्व ब्राह्मणांक आमी आंबे तांकां दान केले. आज खंय आंबे पळयल्यार आमकां तांगेलो उडगास येता की तांणी आयिल्ले आसल्यार आमकां कुठू ते पेशी तासून घेवन दवरून घेवन वता आशिल्ले. तसो एक स्वामी आमकां 7 वर्स तुल्यान आमगेली काळजी घेतिल्ली. तसो स्वामी पयले तांगेलें आरोग्य तांकांची पळोवचें जायना. तशें आसतना एक शिश्याल बद्दल इतले काळजी घेता म्हळ्यार ते गुरू कितले महान म्हूण घेवन तुमी आलोचन करेत. आपणेल्या आरोग्या बद्दल पळयनाच. अंतीम महानिर्वाण जाता आशिल्ल्या समयार वैकेची आमी प्रयत्न केले की कसनय एक हॉस्पिटला औषध जेवो घेवचें तशें ना. साध्य जालें ना आमकां. कित्याक की म्हळ्यार तसलें एक कठोर व्रत तांणी धारण करून घेतलें. त्या पळोवन घेवन आमकांय अभिमान जाता की म्हळ्यार आमीय केन्नाय कसनय एक निश्चय घेतले एक वाक्य केलें तें परिपूर्ण करता. त्या हट तांगेले निमित्तान आमकां शिकचें मेळ्ळें. आमी तेन्ना सांगिल्लें शिष्य स्विकारांतू की तांगे वटू असल्यार एक ना जाल्यार एक विद्या तांगे कडच्यान शिकच्याक मेळटा म्हणून. प्रति एक पावलाचेर एक हेज्ज दवरतना तांगे कडच्यान एक ना जाल्यार एक विशय शिकच्याक मेळ्ळ्या आमकां. आमगेल भाग्य म्हणका परंपरेचे अनेक स्वामी येवन गेल्याची किंतु
एक निज शिष्यांक आपणेले गुरुवर्याले एक अर्ध नाम आमगेलांत आसा. तांगेल नांवांतू आमगेल नांवांतू तांगेल नांव गुप्त जावन घेना आसा. हें एक भाग्य आमकां की केन्नाही आमगेल एक जयकार जालतना तांगेल पयलीं स्मरण येता. कित्याक की म्हळ्यार आमगेल नांवांतू तांगेलें नांव पयलें येता. तांणी केन्ना सांगता आशिल्लें की राम करे काम हम बैठे आराम म्हणून घेवन. किंतु ते सांगिल थोडेची व्यत्यास करका. कित्याक की म्हळ्यार प्रभु राम और गुरु ने किया है काम हम बैठे है आराम. स्वाम्यान आनी देवान हे दोनी कार्य घेतिल्लें आसा. आमी आराम आसाची. आमी कित्याक आराम आसा की म्हळ्यार स्वामी केन्ना हे पिठेचेर आयले तेन्ना तांकां आरोग्य क्षीणता. आज आमी हांगा 2 तास बसचे जाता. किंतु प्रिय गुरुवर्य स्वामी तांणी पिठारोहण करतना तशी तांकां अवकाशूय नाशिल्लें. ते सोडून घेवन कोण स्वामी संपर्कांत आशिल्ले तांणी स्वामी सांगून जालें स्वाम्यान इतलें कश्ट घेवचें आशिल्लें असल्यार स्वाम्यान मुखावेल निर्धार करका. स्वाम्यान मुखावेल शिष्यांक निवड करका म्हणून घेवन पिठारोहणा दिवसाक सांगलें. पिठारोहणा दिवसाकची स्वाम्याक हे विशय सांगले. किंतु स्वामेल धैर्य स्वामेल सामर्थ्य कितलें आशिल्लें की म्हळ्यार 50 वर्सां नंतर एक वटूक तांणी आश्रम दिले. आरोग्य इतलें क्षीण आसा की म्हळ्यार कसने तांणी ताजे बद्दल आलोचन करनाशी. रामदेव आमगेलें रक्षण करता. परंपरेत सर्वही स्वामी आमकां मार्गदर्शन करता म्हणल्यार एक धैर्यान तांणी 50 वर्सां व्यत्यास जाले नंतर तांणी एक वटूक आश्रम दिल्लो आसा. प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी अनेक रितीरी अनेक साधन केल्लें आसा. एक यती जीवनांतू कसन एक धर्म पालन करका ते स्वताही पालन केल्लें आसा आनी आमकांही बोधन केल्लें आसा. आम केन्नाय सांगता आशिल्लें खंयचेही कार्य उरो व्हड कार्य उरो सान कार्य उरो ते श्रद्धान भक्तीन केलें म्हळ्यार ते केन्नाही यशस्वी जाता. म्हणून आमी केन्ना हे पर्तगाळी मठाक प्रथमपंत हांगा प्रवेश घेतले त्या दिवस आयिल्तना तांणी सांगिल्लें आमकां हेची 2 वाक्य की खंयचेही कार्य केल्यार ते निश्ठा श्रद्धेपूर्वक केल्यार तुमकां यश मेळटा म्हणून घेवन तांणी सांगिल्लें हें वाक्य आज वैके कान्नान तूं घुंवत आसा आमकां. प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याक आमगेले बद्दल मस्त काळजी आशिल्ली. तांकां केलो पंता आमकां मंगळूर वचचें आशिल्लें असल्यार खंयचे एक संदर्भाक आमकां मंगळूर वचचें आशिल्लें आसतना आमी सकाळीं हांगा फळार करून घेवन भायर सरचे. मध्यानी कसनेच आमी घेवचें ना म्हणून आमी निर्धार करून घेतले. हांगा खालील नंतर परत हांगा आयले नंतरचे रात्री स्नान करून घेवन आहार स्विकार करचे म्हणून आमी निर्धार करून जाले. किंतु स्वामेल मनान तें ना. कित्याक की म्हळ्यार वय सान सांगेले आनी मंगळूर प्रयाण करता आसाची 300 किलोमिटर जाता पर्तगाळी. तांणी कसने तरी एक आहार घेवका म्हळ्यार कितें तरी हांगा मठांत तूं कोणें 2 ग्रहस्थ असल्यार ग्रहस्था मुखांतर सांगचें शिष्यांक सांगा की तांणी कसने तरी वाटेर वतना खंय एक न्हंय मेळ्ळ्यार थंय स्नान करून कसने एक कॅन जेवो दूद घेवो कसने घेवन घेवन मुखार प्रयाण करका म्हणून म्हळ्यार इतले काळजी घेवन घेवन आमगेलें रक्षण केलें. आजी तांणी आमगे वटून ना म्हळ्ळें पळयल्यार आमकांची भावूक जाताच आमी. किंतु आमी तें व्यक्त करचें जायना. तांणी कितले आमगेले बद्दल आलोचन करून घेवन आमकां इतले वर्ष पर्यंत तांणी प्रति एक विशयान तांणी सहकार दिवन आमकां सर्व ही शिश्यवर्गाले मठा बद्दल आमगेले इतिहासा बद्दल सर्व गुरुवर्या बद्दल तांणी आमकां परिचय करून दिल्लो आसा. तांगेल बद्दल आतां सांगलें की आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान कशी चलोवन व्हेले तशीची शिष्यान वैकेची मुखार पिठार आयिल्ले नंतर तशी चलोवन व्हरका म्हणून त्यातकून आमी पुत्तूपैक उलोवचें सांगिल्लें. कित्याक म्हळ्यार स्वामी केन्ना ताका सांगता आशिल्लें पुत्तूपैन जेवण केल्लें जीर्ण ताणें 4 शब्द उरलेल्यार मात्र तागेले जवील जिरता म्हणून घेवन त्यातकून आमी ताका एक
2 उत्तर उलय म्हणून आमी सांगिल्लें. अयोध्यांतू सर्व लोकांक गोत आसा प्रभू रामचंद्र देवाले पट्टाभिषेक करका म्हणून दशरथ महाराजू उट्टू लोकांना व्यवस्था केले की प्रभू रामचंद्राले पट्टाभिषेका उत्सव करका म्हणून. किंतु घडील कसन की म्हळ्यार रामाक वनवासा वचका पडले. तयार जाता आशिल्ले राज्याभिषेकाचे, किंतु संदर्भ आयले वनवासा वच्चे. आमगेल परिस्थिती तशी जाल्या. उभय गुरुवर्य स्वामी चातुर्मासा तयार करता आशिल्ले, किंतु आमकां वृंदावनाचे समाधीचे तयार करता आसले एक संदर्भ आयलो. तेन्नाही प्रभू रामचंद्र देवान एक अत्यंत धैर्य सामर्थ्य दाखवून आमी कशी चल काम म्हणलेक प्रभू रामचंद्र देवान आमकां दाखवून दिलें. त्याची पळोवंक न्हू आमी धैर्य घेतले. प्रभू देवानच आमकां तें धैर्य सामर्थ्य दिवन न्हू हें उठूय कार्य जावं तशें आमकां प्रेरण केलें. आमी जन्मा येवन 26 वर्ष जाले. हे 26 वर्सांतू जबाबदारी म्हळ्यार कसो म्हणून गोत नाशिल्लो आमकां. किंतु हे 12 दिवसांतू जबाबदार म्हळ्यार कसन म्हणून हे न्हू आमकां आत कळता आसा. हे 12 दिवसांत कितलो लोकांक हे करका आमी खाली 12 दिवस केल्ल्याक आमकां कळ्ळें की जबाबदारी म्हळ्यार कसो म्हणून. किंतु प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी 47 वर्ष पीठेर उरून न्हू त्या जबाबदारी निभायसिला म्हळ्यार तांणी कितलेक महान आशिल्लो म्हणून तुमी आलोचन करत. आमकां कळटा प्रिय गुरुवर्य स्वामी केन्नाय सांगताची हे दिशे मात्र राजासन म्हणून दिसता, कांटेच आसन म्हणून सांगता आशिल्लें. आज तें सत्य म्हणून आमकां कळता आसा. कित्याक की म्हळ्यार असल एक कोरोनाचे संदर्भ अनेक भक्तवर घेता आसाची तांकां पळोवंक घेवका, तांणी आयिल्ले नंतर तांगेलें आरोग्य कसनय जायना अशी पळोवंक घेवका, शिस्तानक सर्वही कार्यक्रम जावका, कोणाकय आयिल्ले मठाचे खंयचेय व्यक्ती आयिल्ल्याक तोंदर जायना अशी, कसनय एक मनस्तप जायना अशी तांणी चंदायर वचका म्हणलेक काळजी सर्व लोकांक तांणी घेता आशिल्ले. आनी तेही काळजी तांणी दाखोवन 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 तांणी ते करचे तसले शिस्तू पळोवन 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 आमकां ही त्याची रूढ जावन गेल्ली आसा. तेतकून केलो पंता सांगताची की म्हालगड्याले एक संगमांत असल्यार कोणेही एक तयार जाता म्हणल्यार सांगताची. तशीच आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले एक 7 वर्षाचे सांगत्य 7 वर्ष 1 महिने 19 दिवस हे आमकां इतले दिवस पर्यंत तांगेलें सांगत्य मेळ्ळें आमकां. हे 7 वर्सांतू तांणी आमकां बरे रितीर आमी कितलेही गुणगान केल्यार आमी ते कमी जाता. किंतु उत्तम श्लोक शिखामणीनाम मनोविशुद्धै चरितानुवाद म्हणून मध्व विजयांत सांगलें. म्हालगड्याले गुणगान कितें करता की म्हळ्यार आमगेलें मन शुद्धी जाता के. वस्त्र धुवचे कितेरी आमगेले एक सुमार नमुन्याचे आसाच, सोप आसा अनेक आसा, आंग धुवन घेवचे अनेक नितीच आसा, किंतु मन शुद्धी जावचे कसनय ना. खंयचेही प्रोडक्ट खंयचेही कंपनीन आज वैके तयार केलें ना. किंतु मन शुद्धी जावका म्हळ्यार म्हालगड्याले गुणगान करका म्हणून सांगिल्लें आसा. उत्तम श्लोक शिखामणीनाम मनोविशुद्धै चरितानुवाद. आपल्याल मन शुद्धी जावका म्हळ्यार कितें रे हांव आपल्याल गुरुल बद्दल कथ सांगता आसा म्हणून सुमध्व विजयान सांगलें. आज प्रिय गुरुवर्य स्वामेल बद्दल थोडे वैके गुणगान केल्यार आमगेल मन शुद्धी जाता. त्या एक भावनेरी आमी आज तांगेल बद्दल आमी केलो विशय सांगिल्लो आसा. तांगेल अनेक विशय आसात. कितलेही विशय सांगल्यार ते कितलेही आमी सांगल्यार नुप्र जाता. आमगेल परिस्थिती कशी की म्हळ्यार आकाशांतू कशी सूर्य ना जाल्यार काळोख जाता न्ही तशीच आमगेल प्रिय गुरुवर्य स्वामी आमगे वटू नाशिल्ले निमित्तान आमकां तसले एक संदर्भ जाले. किंतु तांगेले एक म्हत्वाचें कसन कार्य की म्हळ्यार परंपरेचे सर्वही स्वाम्यान कसकसन केले ते परत तांणी रिरायट करून घेवन परत पुस्तक रुपारी नवीन संग्रह केले. ते उठू नवीन संग्रह केले निमित्तान आमकां ते वाचनाक मेळ्ळे.
तसल एक व्हड कार्य तांणी करनाशिल्लें असल्यारी इतिहासाचे केलो अनेक विशय आमकां कळनाशिल्ले. हे इतिहासाचे 200 वर्ष 300 वर्षाचे मालगड लोकांन बरयल तसल रायस पत्र कसन आसा ते परत स्वाम्यान लेखका कडच्यान परत ते बरोसून आमगे कडच्यान वाचन करूसून घेवन परत करेक्शन केलें. तसल एक महान कार्य आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यानी करून घेवन आमकां दिल्लें आसा. हे जाल्यार केल्लें नाशिल्लें असल्यारी कोणायही हात लापूडचे वता. कित्याक की म्हळ्यार कागद पुर्ती जीर्ण जावन गेले. ते जिर्णावस्थेंत आनी आपूडचे गेले म्हळ्यार ते आनीक जीर्ण जावन वता. तशें आसतना स्वाम्यान काळजीपूर्वक जावन मुखाविले परंपरेक मठा इतिहास कळका हे कळिल्ले निमित्तान तांकां मठाचे एक ग्रिप्यता म्हणले एक उद्देशान स्वाम्यान कितले की एक प्रति एकाक बरोवन घेवन इंडेक्स करून घेवन एकाक फायल नंबर दिवन घेवन स्वाम्यान दवरिल्लें आसा. हें कितें सांगलें की म्हळ्यार इतले पर्यंत स्वाम्यान आलोचन करून घेवन मुखाविले परंपरे आयिल्तना तांकां कसलेंय तोंदरे जायनाशिल्लें. पयले तांकां तोंदरे, पयले आरोग्यांतू तांकां तोंदरे आसा. त्या नयशे मुखाविल स्वाम्याक ही तोंदरे जायनाशी उरका म्हणले एक भावनेन स्वामीन इतली सर्व ही व्यवस्था करून आमकां पाविल्ले आसात. उटू लोकांक दिसता की आमकां सान वय खाली 26 वर्सांनी स्वामी पिठेर आयले आनी एक 10 वर्ष खंडितय 10 वर्ष न्ही 100 वर्ष पर्यंत आनी उरका म्हणून आमगेली इच्छा आशिल्ले. किंतु देवाले संकल्प कसने विंगड आशिल्ले ते आमी कसने करचे जायना. किंतु आनी सुमार वर्ष हे पिठेर तांणी उरून घेवन मार्गदर्शन करता आशिल्लें. तांणी केन्नाही दुसऱ्या बद्दल आलोचन करचें, केन्नाही दुसऱ्या बद्दल आलोचन करचें. खंयचेही एक गांवच्या लोकांनी येवन घेवन स्वाम्याले मोक्काम विचारलें. स्वाम्यान एक 10 दिवसां मोक्काम दिवका म्हणलें. 10 दिवस दिना ते 5 दिवस दितात. 10 दिवस दिले म्हळ्यार तुमकां भार जाता, तुमकां तोंदरे जाता म्हणलें एक उद्देशान स्वामी 10 दिवस दिनाशिल्ले, 5 दिवस दिता आशिल्ले. 5 दिवस विचार म्हळ्यार 2 दिवस दिता आशिल्ले. म्हळ्यार चड दिनाशिल्ले. कित्याक की म्हळ्यार तुमकां भार जाताले, तुमकां आनी तोंदरे जाताले. त्या निमित्तान खाली 2 दिवस की 5 दिवस की कितले सांगता तितले दिनाशिल्ले तांणी. हाजी मागशी उद्देश कसान की म्हळ्यार लोकांक तोंदरे जावचे नाका, लोकांक दुसरे कडेन वचून हें करचें नाका म्हणल्यार एक उद्देश. म्हळ्यार केन्नाही तांणी दुसऱ्या बद्दल चड आलोचन करता आशिल्लें. तसले एक स्वामी आमगेलो गुरू जावन घेवन आमकां मेळिल्लें हें आमगेलें सौभाग्य म्हणका. आमी केन्नाही तांगेले की कसनेय सांगनाशी ताणें उठू करून दिता आशिल्लें. आमी खंयी भायर गेले म्हळ्यार आमी अकस्मात हनुमंत देवाले भेटीक वता म्हळ्यार कुडेन तांणी ताबडतोब कोणाक तरी सांगू मठाचे कोणाक तरी 1-2 व्यक्ती आमगेले वटू तांणी धाण दिता आशिल्ले. म्हळ्यार तितले पर्यंत आमगेले बद्दल प्रति एक हेज्जेक ताणें आमगेली काळजी घेता आशिल्ले. असले एक स्वामी आजी 47 वर्ष तांणी पिठेर उरून घेवन इतले वर्ष पर्यंत तांणी हे एक समाजाचे कसन एक गौरव आसा, कसन एक कीर्ती आसा राखून घेवन हाडला आसा. आमी आज हे पिठेर बसून इतलेही आश्वासन दिवेत की म्हळ्यार तांणी कशी एक चलोवन घेवन आयला आसाची. तांगेल तशी जातकी ना म्हणून आमकां गोतना, किंतु तांगेल तशी जावची तशी आमी खंडीतही प्रयत्न करताची. अनेक संकल्प तांणी केल्ले. तातूंत महत्वाचो संकल्प कसन की म्हळ्यार वाराणसींतू 505 दिवस तांगेलें वास्तव्य जाल्लें आसा. लास्ट वाराणसी चातुर्मासांतू 2015 तेन्ना करका म्हणून घेवन सांगिल्लें. 505 वर्ष 505 दिवस जाले आनी 45 दिवस केल्यार 550 दिवस जाता. ते लॅक कशें की म्हळ्यार आमगेले मठ परंपरा प्रारंभ जावन घेवन 545 वर्ष जाले. वाराणसींतू 505 दिवस स्वाम्याले वास्तव्य जाल्लें आसा आनी एक 40 दिवस राबल्यार मठ परंपरे प्रारंभ जावन कितले वर्ष जाले तितले दिवस वाराणसीन राबिल तशी जाता म्हणून घेवन स्वाम्याले एक संकल्प आशिल्ले. किंतु त्या संकल्प शिष्यां वटू पूर्ण करता म्हणून तांगेली एक इच्छा आशिल्ली. किंतु त्या इच्छा अपूर्ण जाले. किंतु देव
ಕೆಲವು ಪಂತ एक लोकांक एक भाग्य दिता म्हणून सांगितलं. आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक अयोध्यान चातुर्मास करका म्हणून तांगेले आशिल्ले. किंतु त्या संकल्प आमगेल प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यानं पूर्ण केले. आजी तांगेल संकल्प म्हळ्यार काशींतू चातुर्मास करून तांगेले एक कसन संकल्प आसा ते एक संकल्प पूर्ण करतसल भाग्य देवान आमकां अनुग्रह केल्लो आसा. हाजे पयलेही स्वाम्यानं अनेक विशयाचे अनेक संकल्प तशीच अनंतनगरांतूही सर्वही विद्यार्थी कोण कोण आमगेले समाजात चोडूं बेंगळुरांत वास्तव्य करताची कामां वताची तांकां अनुकूल जावका ते एक दृश्टिकोन दवरून घेवन स्वाम्यान थंय अनंतनगरांतू गर्ल्स हॉस्टेल म्हणून घेवन बांदिल्लो आसा. ताजें उद्घाटन करका म्हणलें स्वाम्यालेक हेची मे म्हयन्यांतू मुहूर्त हे ते उठूक आणगेन दिल्ले. किंतु कोरोना निमित्तानं अडचण आयिल्ले निमित्तानं ते सर्वही कार्यक्रम रद्द करका पडले. हेही एक अपूर्ण कार्य प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान आमकां शक्ती दिवन त्या कार्य ही संपूर्ण जावं तशी आमकां अनुग्रह करका म्हणून आमी तांगेले प्रार्थना करताची. तशीच हे एक 12 दिवस हे एक 12 दिवसांतू एक दिवस तांगेले उडगास आयिल्लो नाशिल्लो तसो संदर्भ ना. प्रति एक कार्य करताना आमगेलें कार्य आमी हे 4 वर्सांतू तांणी उठू पळोवंक घेता आशिल्ले. आमगेले वयर भार घालनाशिल्ले. आमगेले वयर खंडितही केन्नाय भार घालनाशिल्ले. शिष्यवर्गान सांगलें आतां शिष्य स्वामी आयले तांकां दिया. ना ना तांणी शिक्षणांतू तांणी देवा पुजा करून तांणी उरो मुखावेल तांणी पळोवंक घेवचें. आमी आतां तांकां भार दिनाचे म्हणून केन्नाय सांगता आशिल्ले. केन्नाही आमकां भार दिलना खंयच्याय विशयाचेर वतड केलें ना. तितलो आमकां काळजीपूर्वक जावन आमगेलें रक्षण केल्लें आसा. असल स्वामी आमकां मार्गदर्शक जावन घेवन इतलें वर्ष आमकां तांगेलें एक सांगत्य लाभ जाल्ले देवाल अनुग्रह म्हणका आमी. विशेष जावन आमी हांगा प्रवेश केल्ले पर्तगाळी मठा प्रवेश केल्ले 30 तारीखीक आनी आमगेले पिठारोहण वैकेची 30 तारीखाक जाता आसा. आमगेले जन्म वैकेची कृष्ण सप्तमी आनी आमगेले पिठारोहण वैकेची कृष्ण सप्तमी. हे कशी देवान कुडसून हाडले हे आमकां गोतना. किंतु आज ते पंचांग काण पळयतना हे उठू सत्य आमगेल्या दरा दिसून येता. तांकां ज्योतिशा बद्दल इतले तांगेल्या हातांत आशिल्लें की म्हळ्यार महानिर्वाण जावं तसले 1-2 तास पयले खाली 1-2 तास केन्ना तांकां कळ्ळें की आज आमगेल्या हातांत वीर विठ्ठला पूजा जायना म्हणून तांकां केन्ना कळ्ळें अवगत जालें तांणी स्वता पंचांग हाण घेवन मुहूर्त सिद्ध करून घेवन आमकां मुहूर्त काण घेवन दिलें. म्हळ्यार इतले पर्यंत शिष्यान वैके पूजा करतना तांकांही बर जावका म्हणून त्या संदर्भार वैके तांकां आलोचन आमगेले एक पंचांग हाडूसून नक्षत्र खंयचे आसा म्हणून विचारून घेवन समय खंयचे काडयता लग्न खंयचे काडयता इतले पर्यंत स्वामीन आमगेले उलोवन घेवन आमकां एक मुहूर्त काण घेवन तांणी निर्वाण घेतलें. म्हळ्यार कितले पर्यंत तसल संदर्भ अनकॉन्शियस सेमी अनकॉन्शियस आसा तांणी कसने सांगल्यार कळचे तसल संदर्भ ना. तसल संदर्भांत वैकेची प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान शिष्यांक बर जावका नक्षत्र तांकां बर मेळका. देवाल अनुग्रहान आमकां त्या दिवस सर्व रितीरी अनुकूल आशिल्ले तसल दिवस ते. म्हळ्यार देवान आनी गुरुवर्य स्वाम्यान कसन हें पूर्व आलोचन की आमकां गोतना. किंतु पंचांग आनी काण पळयतना ते सर्वही आमकां सत्य दिसून येता. म्हळ्यार तितले पर्यंत तांगेले अंतीम क्षणार वैकेची ज्योतिशाची तांणी सोण दिली ना. त्या संदर्भार वैकेच आमकां मुहूर्त काण घेवन आमकां साथ दिल्लो आसा. तसले एक सारथी आमकां साथ दिवन घेवन आमकां मुखार वचून व्हेले तसले स्वामी आज आमगे वटू ना म्हणलें अत्यंत दुख्ख जाता आमकां. तांणी केन्नाही खंयचेही संदर्भ उरो कितलेही वतड उरो आपल्याला कितलेही फाटी कणा दूख उरो कसने उरो
लोकांक एक प्रेम भावनेन तांणी पळोवंक घेतिल्लो आसा. आजी हे इतलो कोण आयिल्लो आसाची हे आमगे कितें आयिल्लें हे आमगेले गुरुवर्याल शिष्य आज पिठार बसता म्हळ्यार कितें आयिल्लें. खाली आमगे कितें न्ही तांगेले शिष्य आज पिठार बसता म्हळ्यार कितें हे अभिमान दवरून घेवन उट्टू लोक आयिल्ले आसाचे. म्हळ्यार तांगेले निमित्तान आमकां गौरव विना हा आमगेले निमित्तान न्ही. म्हळ्यार प्रिय गुरुवर्या निमित्तानची आमकां हे स्थान मान गौरव तांगेले निमित्तान प्राप्त जाल्लें आसा. आज तांणी कितलेही गुणगान केल्यार कितलेही शब्द सांगल्यार ते कमी जाता. कित्याक म्हळ्यार तितलें तांणी 47 वर्ष साधन केलें आसा. तशें जाल्यार गंडकी यात्रा देव पळया तुमकां अनेक विशिश्ट विशय सांगचे कसन की म्हळ्यार गंडकी यात्रा केले म्हळ्यार आमगेले जीवोत्तम तीर्थ स्वामी. तदनंतर कोणें केलें म्हळ्यार आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी. सांगचे संदर्भ कसन की म्हळ्यार खंयचे स्वामी गंडकी यात्रा करताची तांकां आयुर्दाय चड दिता देव. कारण कसन की म्हळ्यार जीवोत्तम तीर्थ स्वामी 80 वर्ष 80 इयर्स तांकां आयुर्मान मेळ्ळें. ताजे नंतर परंपरेन चड आयुर्दाय चड आयुर देवान दिलें म्हळ्यार ते आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी 76 वर्ष. सांगचे तात्पर्य कसन की म्हळ्यार पहिले फाटी कणा दुखी तांकां अस्सल आसतना वैकेची तेन्ना केन्नाय सांगताच आमी हे एक संन्यास दिक्षा नाशिल्ली असल्यार आमी कसं करून घेता आशिल्लें म्हूण आमकां गोतना. हे एक जबाबदारी आशिल्ल्या जेन्ना आमी हे सांबाळसून वता आसाचे. आमी हे एक संन्यास दिक्षाचे हे नाशिल्लें असल्यार आमकां कशी जाता आशिल्लें म्हूण आमकां सांगचें जायना अशी केन्नाय पुतू पयलेक सांगता उरता आशिल्लें. म्हळ्यार तितले पर्यंत तांचे ते एक आरोग्या बद्दल तितलें तांकां हे जावन गेल्लें. किंतु केन्ना दाखोवन घेनाशिल्लें केन्नाही दाखोवन घेनाशिल्लें. उट्टू जीर्ण करून घेता आशिल्लें. प्रति एक विशय तांणी जीर्ण करून घेता आशिल्लें. म्हळ्यार तितले पर्यंत तांगेल्या हातांत देवान शक्ती दिवन घेवन तांगे कडच्यान सर्वही मठाचें कार्य चलो तशी हे करून दिल्लें आसा. आनी आमकां तांणी एक शिष्य म्हणून तांगेले निज शिष्य जावन घेवन आमकां एक भाग्य तांगेले सेव करता तसलें एक भाग्य मेळ्ळें. अनेक लोकांक वर्षांत एक पंत स्वामी भेटत ना आनी खंयचे 6 म्हयन्यांकी ना म्हयने एक पंता. किंतु आमकां प्रतिनित्य 7 वर्ष 1 म्हयने 19 दिवस तांगेले सेव करता तसलें भाग्य प्रभू रामचंद्र देवान अनुग्रह केले बदल आमी केन्नाही उडगास दवरून घेतात. आजी प्रिय गुरुवर्य स्वामी भौतिक शरीर रुपारी आज तांणी हांगा विराजमान ना जाल्यार असल्यारही तांणी खंडितही आमकां अनुग्रह करताले. सर्वही शिष्य वर्गांकही तांणी अनुग्रह करताले अशें आमकां विश्वास आसा. देव सगळ्यांक बर घडोवो. आयिल सर्वही लोकांल्या जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो. नित्य निरंतर समाजांतूही क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी आमी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. सर्व लोकांकही एक सूचना आनी एक विशय की म्हळ्यार हे सर्वही कार्यांतू वृंदावन प्रवेश तुलेन आज हे पिठारोहण आनी फाल्यांचे चातुर्मास स्वीकार पर्यंत अनेक लोकांन अनेक रितीरी सेव केल्लो आसा. हे सर्वही विशय गोत आसा. प्रत्यक्ष जावन अप्रत्यक्ष जावन त्या संदर्भारी स्वयंस्फूर्ती जावन शिष्य वर्गांनी योग्य रितीर तांगेले मनाक कसन दिसता त्या रितीर तांणी सेव केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. तशीच हांगा हे कार्य घडचे कितेरी अनेक शिष्य वर्गान सहकार्य केल्लो आसाची. तशीच मठांतूची शिकून गेले तसले विद्यार्थी परत आपणेल गुरुवर्य स्वामी तांणी समाधी घेतील म्हणून आयकून घेवन सर्व लोक येवन घेवन आयच्या दिवसाक वैके येवन घेवन तांक कसन सांगिल्लें आसा ते सर्वही कार्य तांणी योग्य रितीरी वैदिक वर्गान योग्य रितीरी तांणी हांगा ही पठन केलें पारायण केलें. हे सर्वही आयकून आमीही संतोष आसाची. मुखार वैकेची अशीच शिष्य वर्ग वैदिक वर्ग आनी सर्वही लोक आमकां वैके सहकार करता म्हणून घेवन आमी विश्वास दवरून घेतिल्लो आसाची. पुनः उटू लोकांक देव बर घडोवो.
नित्य निरंतर तुमगेल जीवनांतू क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडेताची आणि सर्व लोकांकही फलमंत्राक्षत मेळता कोणेही हांगा गर्दी करनाशी एक एकले येऊन गेनू घेऊ का म्हणून गेनू सर्व लोकांक सूचना आम्ही दिता आसाची केलो लोक थंय आसाची डिवोटीज मळ कडेची तांणी सर्वही आत पहिले फळार घेवन गेन म्हळ्यार तांणी घेवन गेनू कडेर हांग मंत्राक्षत घेवचे येवका आणि हांग बशील तसले शाखा मठ ट्रस्टा वतीन आयल तसले अनेक लोक आसाची आणि टेम्पल रिप्रेझेंटेटिव्ह अनेक देवस्थाना वतीन अनेक लोक आयल आसाची तांकां पहिले फलमंत्राक्षत जाता तदनंतर वैदिक वर्ग आणि आमगेले अनेक शिष्य वर्ग आयल आसा तांक वैकेची फलमंत्राक्षत जाता हे एक सूचना तुम्ही पालन करका म्हणून घेनो आमगेले एक सानशी एक सूचना हांगा आमी समाप्त करताच.